बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असू आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आमचे आस्कारनी सांत आनाच्या नोवेनाच्या पयल्या दिसा आयज आमी आसा. आयच्या सेवा धर्माक आमी असो विशय घेतला: देवाचें उतर खासगी आनी कुटुंबीक जिविताची बुनयाद करून जेजू सोवे रिगून रावुया. देवाचें उतर जिवें आनी बोलिश्ट. तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तलवारी परस ओदीक भितर रिगता. तें आमच्या कानार पडटोच बाबार्थ उत्पन्न जाता. हें उतर आमकां एके वाटेन आमी कितें करचें आनी दुसरे वाटेन आमी कितें करचें न्हय तें सांगता. देवाचें उतर सगल्यांक प्रभो हाडटा. तें केन्नाच रितें परतून वचना. तें आमचें खासगी जिवीत आकारता, आमचें कुटुंब एकठायता, आमकां निटायेर घालता आनी राखता. तर आमच्या खासगी जिविताक देवाचे उतरा वरवीं मार्गदर्शन मेळूंक आमचें कुटुंब देवाच्या उतरा वरवीं भावार्थान वाडूंक आनी सदांकाल जेजूच्या मोगांत रिगून रावून जिवंक आमकां आनी अदीक करून आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या इगोर्जे वाडो ह्या समुदायाच्या वांगड्यांक कृपा एमिसा समोरमणेन मागुया. प्रितीच्या भावांनो आनी भयणांनो, देवाचें उतर केन्नाच निरफळ जायना. जे भाशेन पावस पडटा, मनशाक दानो गोठो उत्पन्न करता, मनशाक जिवीत दिता उदका उदेशी, तेच भाशेन देवाचें उतरूय जें आमच्या काळजांनी पडटा तें केन्नाच निरफळ जायना. आयज नोवेनाचो पयलो दीस. ह्या दिसा आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता. देवाचें उतर आमकां मार्गदर्शन दिता, पेकोवणी दिता. आमचें कुटुंब, आमचें जिवीत देवाचे वाटेर सांबाळटा. ह्या पासत देवाक आर्गां दिवन ह्या पवित्र बलिदानांत आमी वांटो घेवया. भागिवंत आन्ना, आंकवार मारेची आवय, तिची विणवणी मागून ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमी सगळीं तयार जावया. आनी आमच्या पातकांचो उगडास करुया. जायते पावटी आमच्या खासगी जिविताक आनी आमच्या कुटुंबीक जिविताक देवाचें उतर
बुन्याद जावंक ना. आमचें जिवीत, आमच्या गोराब्याचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदूंक घोड्या आमी चुकल्या. ओगेपणान देवाची काकलूत आमकां मागुया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया, सर्व पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागिवून सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ओगेपणान आमची एक एकल्याची गरज देवाक उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, बागिवोन जोखींक आनी आन्नांक मुनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय जावची कृपा तुवें फावो केली. तांच्या दोगांयच्या मागण्या वरवीं तुजे पोरजेक तुवें बासायलोली सोडवण फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी हेजिकियास पिडेंत पडून मोण्णाचे तोणीर पावलो. इसायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुजें घर थाऱ्यार घाल, कित्याक तुज्या मोन्नाचे दीस पावले. तूं आनीक बरो जावचो ना. हेजिकियासान आपलें तोंड वणटी वाटेन परतिलें आनी सर्वेस्पराक अशें मागणें केलें. सर्वेस्परा, तुजे मुखार विस्वासीपणान हांव चल्लां आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीट तें हांवें केलां. तर म्हजो उगडास कर म्हूण हांव तुजे कडेन प्रार्थून मागतां. आनी खूब दुखां घडोवन हेजिकियास रडलो. तेन्ना सर्वेस्पर इसायासा कडेन असो उलयलो, वच आनी हेजिकियासाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलें आनी तुजीं दुखां पळयलीं. हांव तुका बरो करूंक सोदतां. 3 दिसां मदें तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरांत चडून वेतलोय. तुज्या जिविताक हांव आनीक 15 वर्सां चडयतलों. त्या भायर
आसिराच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलों, हें शार हांव राखतलों. इसायासान म्हटलें, अंजिराचो लेप करून हाडात आनी ताच्या गायाक लायात, आनी तो बरो जातलो. हेजेकियासान सांगलें, हांव सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतलों म्हूण तूं म्हाका कसली कुणां दिताय? इसायासान जबाब दिलो, आपणें सांगलां तें कोत्तलो म्हूण दाखोवंक सर्वेस्पर ही खुणां दिता. पळय, देंवत्या सुर्याची सावळी आकाशाच्या पांवड्यांचेर 10 पावलां फाटीं सरोशी हांव कोत्तलों. सांगलोल्या प्रमाणे सुर्याची सावळी 10 पावलां फाटीं गेली. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जावं दी, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. सगळीं म्हणोया, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटलों, म्हजें जिवीत अजून अर्दें सोल्लें ना, तरूय म्हाका वचूंक जाय. म्हजीं उरलेलीं वर्सां नोकरांत काडचीं पडलीं. जबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. हांव म्हणटलों, जिव्या मनशाच्या देसांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पडोवचो ना. हे प्रितुमेचेर जियेतात ताचे मोदले आनीक कोणूच हांव देखचो ना. जबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. गोरवां राखण्याच्या तंबू वरी म्हजो तंबू उबारलो, पयस काडून उडयलो. विंप्या वरी म्हजें जिवीत रेवडायताय. बोरवंत्यांतलें तें कापून उडयताय. जबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. तुजे खातीर सायबा म्हजें काडीज जिवें आसतलें. तुज्याच खातीर म्हज्या भितर प्राण उत्तलो. तूंच म्हाका बरो कोत्ताय आनी जिवो सांबाळताय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब, मोन्नाच्या फोंडांतलो तुवें म्हजो जीव सांबाळलोय. उदकाराक सगळीं उबीं रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंद्रां म्हजो ताडो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव खोदतात. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा परमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. त्या दिसांनी जेजू एका सोनवारा शेतांतल्यान वेतालो. ताचे शीस बुकेल्ले देखून कोणश्यो काडून खावंक लागले. फारिजेवांनी तें पळोवन ताका म्हळें, सोनवारा दिसा करून वचो तसलें काम हे पडे तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोदत्या नासली, पूण फकत याज्ञिकांनी खावं येताले ते देवाक भेटयलोले उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना. हो सोनवारा दिसा याज्ञीक देव मंदिरांत सोनवार मोडटात, तरूय गुन्यांवकार जायनात. हेंवूय तुमी सोमोडतींत वाचूंक ना बी. तर हांव तुमकां सांगता,
देव मंदिरा परस व्हड कोण एकलो हांगा आसा. म्हाका दोया जाय बोली नाका. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसलो जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात. तर मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, एका गोराब्यान खंय देवाचें उतर ती सदांच वाचतालीं, नियाळटालीं. आपलें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदतालीं. एक दीस खंय ह्या घोराच्या वडिलाक कोणें तरी विचारलें, तुमच्या गोराब्यान इतली शांती कशी? तुमच्या गोराब्यान देवाचो आशिर्वाद इतलो कसो? म्हज्या गोराब्यान सगळी उत्सांबळाय. तुमच्या गोराब्यान देवाची बेसांवां इतलीं कशी? आनी ह्या जाणट्या घोराच्या वडिलान ताका सांगलें खंय, म्हज्या गोराब्यान देवाचें उतर आसा. म्हजो गोराबो देवाच्या उतराचेर बांदलोलो गोराबो. आनी त्या मनशान ताका विचारलें खंय, देवाचें उतर वाचून कितें मेळटा? आनी तेन्ना ताका सांगलें खंय ताणें, मनशां कशीं देवान आमकां मोग करूंक रचल्यांत. आनी त्या मोगाची जोर जावन आसा देवाचें उतर. तूं तर देवाचें उतर वाचूंक विसरशी, तुज्या जिवितान मोग करूंक तूं विसरतलोय. तुजो गोराबो संकश्टांक सांपडटलो. तुज्या जिवितान मोग करूंक विसरतलोय. तूं एक क्रिस्तांव कसो जियोंक विसरतलोय. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, आयज नोवेनाच्या पयल्या दिसा हो विशय आमी घेतला. आमचें एक एकल्याचें जिवीत आनी आमच्या गोराब्याचें जिवीत देवाच्या उतराचे बुन्यादीचेर आमी तें बांदूंक जाय. कित्याक देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना, नियाळटा तेन्ना, आमचें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता तेन्ना जेजू सोवें आमी रिगून रावता. हो विशय आयचो नोवेनाचो अंदूच्या वर्साचो गौडीक विशय. म्हजे सोवें रिगून रावात. जेजू सोवें आमी ताची पाटलावदारां कशीं आमी सगल्यांनी जेजू सोवें रिगूंक जाय. कित्याक जेजू जावन आसा आमचो सोरवंडार, तो देव. आमच्या जिविताची जोर तो. जेजू सोबेन तर आमी रिगून रावना. मोगाची फळां आमच्या जिवितान आमी दिवंक पावना. आनी आयज आमकां उगडास करता, जेजू सोबे आमी रिगून कशीं रावतले. जेजू सोबें रिगून रावतले जाल्यार ताचें जिवें उतर जें देवान आमकां दिलां, त्या उतराचेर आमी आमचें जिवीत बांदूंक जाय. देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत बांदलें जाल्यार जेजू सोबें रिगून आमी रावंक पावता. मोग ज्येश्ठानो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां, एका राजाची खबर आमी आयकल्या. एजेकियास एक खरेंच बरो राजा आसलो. तो एक राजा कसो तो मोगान आपलें जिवीत सारतालो. आपले पोरजेचो ताका मोग आसलो, देवाचो मोग आसलो ताका.
एक बरो राजा तो, पूण तो पिडेन पडटा तो, आनी पिडेन पडल्या उपरांत ताका अशें म्हणटा, तुजे दीस पावले, तुज्या जिविताची नवसरणी कर, नियाड कर तुज्या जिविताचेर, तुजेर मरणाचे दीस आयले. आनी तेन्ना ताका इजायस प्रवादी सांगतलो, तूं मरचो नाय, देव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां देव तुका दितलो, तूं मरचो नाय. तुज्या बऱ्या जिविताक लागून तूं मरचो नाय, तुजेर मरण येवचें ना, आनीक 15 वर्सां देव तुका दितलो. आनी ताका ह्या राजाक ताच्या बऱ्या जिविता पासत आनीक 15 वर्सां देव ताका दिता. हो राजा पळयात, देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी प्रवाद्यान सांगलां त्या प्रमाणे जियेता तो, ताका जिवीत मेळटा. उगडास करता आयज आमकां ह्या राजाचें जिवीत. मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद त्या मनशाक केन्नाच उणो जायना. आयज मोगाच्या इश्टानो, ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना आमकांय आमी प्रश्न करुया, म्हज्या जिवितान देवाच्या उतराक हांव कितलें मोल दितां काय? म्हज्या गोराब्यान देवाचें उतर आसा काय? आमच्या गोराब्यांनी आयज एक व्हडलें उणें जालां तें म्हणल्यार देवाचें उतर. आमचे गोराबे देवाच्या उतराचेर घडे बांदलोले नात. आमच्या गोराब्यांनी घडे जाय ती उत्सांबोळाय भितर सरल्या. There is confusion, there is no peace in our families. कितल्या घोव बायलां मदें, आवय बापाय भुरग्यां मदें, कितल्या शेजाऱ्यां मदें उत्सांबोळाय. कित्याक लागून? वन ऑफ द रिजन इज देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत आमी बांदूंक चुकल्या. देवान आमकां केदी व्हडली गिरेस्तकाय दिल्या. देवाचें उतर जावन आसा व्हडली गिरेस्तकाय. ती आमच्यांनी पयशांनी विकती घेवंक जायना, पूण देवान आमकां दिलां तें उतर, जिवें उतर देवाचें. पूण जायते पावटी आमचे गोराबे आंकाताक सांपडटा, मोडांक सांपडटा, पूण देवाचें उतर वाचूंक, नियाडूंक, म्हजें जिवीत चलोवंक ताचे प्रमाणे आमी घडये विसोत्ता. ह्या पासत आयज आमकां एक एकल्याक नियाड करया. म्हज्या जिवितान घडये हांव वाचूंक जाणा, जाय त्या जाणांक घडये आमकां वाचूंक बरोवंक कमना, दुसरी घडये आमी वाचूंक जाणा, पूण देवाचें उतर वाचता काय हांव? देवाचें उतर म्हज्या गोराब्यान आसा काय? आवय बापूय कशी म्हज्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक देवाच्या उतराचो मोग आमी शिकयता काय? That is one of the tragedies of our Catholic families today. आमच्या भुरग्यांचें जिवीत, आमच्या तरणाट्यांचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदलोलें घडये ना. आनी ताका लागून आमच्या गोराब्यांनी जायते फावटी मोडां येतात. आयज बागीवंत आन्ना लागीं असली कृपा आमकां मागुया. सोंपयतना तिनूच वस्तू उगडास करून सोंपयता. देवाचें उतर आमच्या एक एकल्याच्या जिविताक, आमच्या कुटुंबाच्या जिविताक वाट दाखयता. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड अशें म्हणलेलें आसा. देवाचें उतर मनशाच्या पावलांक उजवाड. देवाचें उतर तर तुज्या जिवितान ना, एके भाशेन तूं काळोखान चलतलोय. यू वील वॉक इन डार्कनेस. द वर्ड ऑफ गॉड provides us light for our journey.
जायते पावटी म्हज्या जिवितान कितें करचें, कसलो निर्णय घेवचो, म्हज्या घोराब्यान कितें करचें, म्हज्या भुरग्यांक खंय शिकोवची, कितें शिकोवचें तांकां, खंय धाडची तांकां. थोडे पावटी आमकां समजना what decisions to make in our life. We find it so difficult. असल्या वेळार देवाचें उतर आमकां उजवाड दिता पळय. ताका लागून अशें म्हणलां, God's word is a lamp to my steps. दुसरे सुवातेर देवाचें उतर आमचें जिवीत नवसरता. देवाचें उतर म्हज्या जिविताची नवसरणी करूंक म्हाका आदार करता. मनशांक कशी आमी चुकता, मनशांक कशी आमी ओस्कोत, आमी पातकान पडटा, वायट आदारता, कित्याक आमी मनीस, आमकां मनीसपणाच्यो ओस्कोतायो आसा. देवचार आमकां नाडटा, वेगळ्या वेगळ्या वायटाक आमी सांपडटा. मनशाचें जिवीत परतून निठायेर घालूंक देवाचें उतर आमकां आदार करता. God's word renews my life. God's word renews the life of a family. कुटुंबाचें जिवीत आनी आमचें खासगी जिवीत नवसरूंक, पातोक सोडूंक, म्हज्या जिवितांतलें पातोक पयस करूंक देवाचें उतर म्हाका आदार जाता. कित्याक जंय पातोक आसा थंय देवाचो आशिर्वाद ना. थंय देवचार आसा, थंय देव पयस आसा. देवाचें उतर आसा तेन्ना देव म्हाका लागीं आसा, देवाचो आशिर्वाद म्हाका मेळटा. तुमकां म्हणटालो हांव, जायतीं जाणां आमी म्हणटा देव आमकां आशिर्वाद दिना, देवान म्हाका मागलां तें दिवंक ना. म्हज्या जिवितान कितें चुकलां काय, देवाच्या उतराचेर म्हजें जिवीत हांवें बांदलां काय, म्हज्या जिविताची हांवें नवसरणी केल्या काय, म्हज्या जिवितांतलें पातोक हांवें सोडून दिलां काय. देवाचें उतर म्हाका सांगता त्या प्रमाणे हांव चल्लां काय, तें घडये आमी नियाडिना. देवान म्हाका कितें दिवंक ना ताचेर घडये आमचो नियाड करता. पूण हांवें कितें करूंक ना, कितें करूंक जाय, देव म्हाका कितें सांगता तें घडये आमी करिना. देवाचें उतर असलें पळयात. देवाचें उतर दोनूय वाटेनी पाजलेले तोरवारी भाशेन. God's word is like a double-edged sword. म्हजें पातोक म्हाका दाखयता तें. म्हज्या जिवितान खंय चुकलां तें देवाचें उतर म्हाका सांगता. तुज्या जिविताची नवसरणी करूंक तेंच देवाचें उतर तुका बळ दिता, घोटाय दिता. That is the power of the word of God. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या इश्टानो, देवाचें उतर आमकां जेजूचें खरें शीस कोत्ता. देवाचें उतर आमकां जेजूचें खरें शीस कशें जिवंक आमकां शिकयता. आनी कोण जेजूचो खरो शीस, जो मोगान जियेता. जेजून आमकां म्हळां, हांव तुमकां एकूच आज्ञा दितां, देवाचो मोग करात सगल्या काळजान, सगल्या मोनान, सगल्या बोळान, आनी एकामेकाचो मोग करात. ही जेजूची आज्ञा जिवंक देवाचें उतर आमकां घोटाय दिता. पळयात, तुका तर जेजूचो खरो शीस जावंक जाय, देवाचें उतर तुका तें शिकयता. ह्या पासत हांव तुमकां म्हणटालो, जायते फावटी मोग जिवंक आमी विसरता. मनशान देवान आमकां मोग जिवंक देवान आमकां रचल्यांत. मोग जिवंक आमी विसरता. कित्याक लागून देवाचें उतर आमी विसरल्या. देवाचें उतर तर विसरलोय, तुज्या जिवितान
मोग जिवंक विसरतले जेजूचो खरो शीस जावंक तूं विसरतले असलें देणें आयज ह्या पवित्र बलिदानांत आमी आमकां मागुया देवाच्या उतराची गिरेस्तकाय जी देवान आमकां दिल्या ती आमी बेश्टी सांडची न्हय म्हजें जिवीत म्हज्या गोराब्याचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदूंक शिकुया आनी देवाचो जाय तो आशिर्वाद देवाची बेसांवां आमच्या जिवितान आमी अणभवूंक पावतले भागिवंतांक फुडें घालून हीच कृपा ह्या पवित्र बलिदानांत आमी मागून घेवया उबी रावया आमची मागणी ह्या वेळार बाबार्थान खालतिकायेन बापा मुखार आमी दवरुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराचेर आपली जिविताची बुनयाद तीर गोट करूंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेल्या कुटुंबांनी देवाच्या उतराचेर आपली कुटुंबां बांदून हाडूंक फावो ते उपाय आनी मार्गदर्शन दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया Dunia deva, aikam sotalo, bukti podan mata ulo. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांक आपलो धर्म पाळूंक आनी जिवंक मेकलेपण दिवंक आनी सगल्यांच्या फायद्याक पडटा तसले निर्णय घेवंक तांकां बापाचो आदार मागुया Dunia deva, aikam sotalo, bukti podan mata ulo. आमचे खासगी जिवितान देवाचे उतर दिसपोटी वाचूंक आनी ह्याच उतराचेर उजवाडान आमचें आनी कुटुंबीक जिवीत देवाक अदीक मानता तसलें करूंक देवाचो आदार मागुया Dunia deva, aikam sotalo, bukti podan mata ulo. आयच्या नव्यानाची मानवळ करतल्या इगोर्जे वाडो ह्या समुदायाच्या वांगड्यांनी देवाच्या उतराक आपल्या जिवितान म्हत्वाचो जागो दिवन देवाची येवजण समजून तांणी आपल्या जिवीत आकारूंक आनी देवाच्या उतराचे उजवाडान आपली पावलां मारूंक बापाचो आदार मागुया Dunia deva, aikam sotalo, bukti podan mata ulo. उगीच रावन आमचे एक एकल्याचे मागणे देवाक उबारुया आमी घोडे आमची गरज घेवन हांगासर आयल्या बागिवंत आनाची मोजत आमी मागूंक आयल्या सर्गींचे बापा जी मागणी आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्यांत आनी जी मागणी आमचे एक एकल्याच्या काळजा मनांत आसा तांचेरूय तुजी दोयाड दिश्ट घाल आनी जें कितें आमी मागलां तें तुजीच खोशी जाल्यार आनी आमच्या बऱ्याक जाल्यार तूंच तें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं Amen. Bapak mana gor bayo, sai kalsachi gori bukti, takkan akan
म्हज्या भावानो आनी भयणानो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आराधनेचें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या नावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे भक्तीचीं दानां स्विकार कर आनी आब्रामाक आनी ताचे सोस्तीक तुवें बासायलोलो आशिर्वाद आमी जोडूंक पावो म्हूण आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबाराता. आमी ती सर्वेस्पराता इबादतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोड तुवें रचलें. ताचेच वरवीं तुजे शिममेर नासलोल्या उदारपणान ताका ताचें मूळ सैम परतून दिलें. देखून सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा थारोण मेळ्ळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांतां भोगतांची सोबा. त्या खातीर सगळ्या देवदूतां सांगाती आमी सदांकाल संतोषान तुजी स्तुती गायता. संसार भल्या तुझ्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक तो पोरादीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत.
आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco घोट संसाराच्या सोडवणारा तुझ्या गुस्सा आणि पोनोची मोठपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवोन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगल्या संस्कारणी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. सगल्या आमच्या मेल्ल्या बसतूय आमी मागुया. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावां भयणींचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागीवोन तांकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवोन जुजे तिचो पोती, बागीवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमचें एक एकल्याचें जिवीत आनी आमच्या गोराब्याचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदूंक आमकां शिकय म्हूण ही कृपा आमकां मागून सगलीं बरोबर बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. त्याकरा सोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत ती सुभागी. सोमया ते म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कुडसोरूं कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा उतरां व्हडत्या गुटान तुजे तावन मनीस नव्यान जल्मोवचे खातीर तुजो एकलोच जोणीत पूत मनशांतान जल्मोवंक तुजी खोशी जाली. ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणांत दादोशी केल्ल्या आमकां तुज्या बोलेपणान तुज्या आपणायलोल्या भुरग्यांक सोबता तसले जिवीत जिवंक फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. आनी सर्व पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात तुमचें जिवीत तुमच्या कुटुंबाचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदूंक आनी देवाचो सुबाम आशिर्वाद घेवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं तिमी घालुया. सांतानांक मागणे. म्हजे उपरांत सगळ्यांनी म्हणची ए ओनोदवंत सांतान माय तुका उलो मारतल्यांच्या विनवण्यांक पावतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले जेजू क्रिस्ताची आजी म्हज्या विघ्नांच्या बाराखाल हांव चेपलां. काल्तिकायेन तुका शेरोणा येता आनी ह्या म्हज्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण तुजे लागीं मागता. केदी व्हड ओडचण म्हजेर उपरासल्या ती पळे माये. तर तुज्या आसऱ्या खाल म्हाका
बाळगून दवर. तुजो गोराबो क्रिस्ती गोराब्यांक देख आनी नमुनो. तुज्या गोराब्यांत वसताले ते सर्व शेगूण आमच्याय गोराब्यांनी वसूंशे कोर. घो बायले मोदे तीर मोग आनी विस्वाशीपण ओडचोडण्या आडकोळींनी सोंसणिकाय भुरग्यांक देखरीत वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भोगतीपणांची आपुरबाय. तशेंच ह्या संवसारांत देवाक मानता आनी सर्व शेगुणांनी सुकेस्त करता तसलो गोराबो आमकां फावो कर गे माये. म्हज्यो गरजो आनी मागणी तुजे दुवे भाग्यवंत आंकवार मारी फुडें घाल आनी तुज्या नातवा जेजू क्रिस्ताच्या शिवासना मुखार त्यो दवर म्हूण मागता. तुमच्यो गरजो ह्या वेळार संतानांचे विणवणेंतल्यान देवाक तुमी उबारच्यो. हे उपकार म्हाका मेळोसर म्हजे खातीर देवा लागीं थांबो नासतना विनंती कर माये. पूण सोगटा परस स्वर्गार पावंक म्हाका बाग मेळून घे तुज्या आनी भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या आनी सोमेस्त सांतां भक्तांच्या सांगाता बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सासणांच्या सासणांक वाकाणच्याक आमेन. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावशे कर. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावशे कर. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावशे कर. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिताव. तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां आतांलें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मारये कृपेन बोलली सर्वेस पूत तुजे तांय आसा. वसल्या मोदेन तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. मागीर मरे देवाचे माय आमा पियागती मती गो आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आनी आतां आनी सदां सदां. सगळीं आतां बसुया आमी. मोगाळ भयणीनान बाबांनो, जायतीं जाणां आमचे खेरीत येवजणेक रावतात आनीक आशोवन लालयोन म्हणलेल्या भाशेन आमकां जायत्या जाणांनी फोनूय मारल्यात आनी घडये थोडीं जाणां हांगा आयलीं आसतलीं. आयज आमी ही येवजण आमची आमी वेव्हारांत घालता. खरें म्हळ्यार 2 येवजण्यो आमच्यो आमी वेव्हारांत घालता आनी ते म्हळ्यार एक डोनेशन कुपन्स ही आमची येवजण आनी दुसरे आमचे फ्लायर्स म्हणजे आतपान कशें तयार केलां आमी. कित्याक आमी ह्यो 2 येवजण्यो वेव्हारांत घालता? आमची इगोर्ज बिगडत वेता म्हणजे डिटेरियोरेट जायत वेता आनी हाका फाटलीं 3 वर्सां आमी आर्किटेक्टाक घेवन इगोर्जेची सगळी तपासणी केल्या आनी त्या निमतान इगोर्ज सारकी करपाच्या वावराचो आमी अदमासूय केला. खरें म्हळ्यार आमचो आदलो आर्किटेक्ट केतक नाशिनोलकार हो फाटलीं 3 वर्सां वावुरलो. एक एस्टिमेट केलो तेणें जो आमी फाब्रिकान घेतलो पळयलो तो आमी भायर मारलो. आमी दुसरो करूंक लायलो ताका
कित्याक थोडी वस्तू ताच्यो चुकलेल्यो. दुसरो केलो आनीक आमी दुसरोय मागीर भायर मारलो कित्याक तरी पूण आनी कितें चुकलेलें तातूंत. आनी तिसरो केलो तेणेन मागीर तो आमी मानून घेतलोलो. पूण तो वेव्हारान घालच्या वेळार हो आर्किटेक्ट मॅसीव एक दुयेंस जावन हो आर्किटेक्ट आमचो मरून गेलो. ताका लागून आमी मातशे हँग जाले म्हणलेल्या भाशेन. आनी ते पासत आमी मागीर दुसऱ्या आर्किटेक्टाक जो स्पेशलिस्ट आसा कित्याक ही आमची इगोर्ज 17व्या शेंकड्यांतली आनीक आमकां कॉन्जर्वेशन लागता खातें सरकारी खातें आमकां लागता तांचे काल तें आसा. म्हणटच आमकां तसलो मनीस एक कॉन्जर्वेशनिस्ट आनी त्याच बरोबर आर्किटेक्ट आमकां जाय आसलो. आनी जेन्ना हांवें बिस्पाचे पॉलासीन थंय हांवें सांगली म्हजी येवजण ताणें मागीर एक मनीस म्हाका दिलो मर्विन गॉमिस म्हूण. म्हणटच ताका मागीर हांवें कॉन्टेक्ट करून ताका हांगासर आपोवन ताणें सगळी तपासणी केली आख्खी आमचे इगोर्जेची आपल्या मनशांक घेवन. आनीक उपरांत मागीर ताणें एस्टिमेट दिलो म्हणजे अदमास दिलो. हो सगळो अदमास 5 कोटी जाता. पूण हातूंत ताणें कळयलेलें आसा ते भाशेन आमी फ्लोरिंगाचे टायल्सूय घातलेले आदले टायल्स घातलेले आमी कॉन्जर्वेशन खाल ते मनान धरून ते आमी तो दर्जो आमी दिवंक सोदताले. पूण ते टायल्स तर घातले जाल्यार आनी त्याच बरोबर वयर रुफाची पोतरी जी आमची सगळी गेल्यान ती तर सारकी बऱ्यांतली बरी क्वॉलिटी लायफ क्वॉलिटी ती तर घालीत जाल्यार तो आमकां एस्टिमेट 7 कोटींचेर पावतलो. म्हणटच हे भाशेन कितलोसो हो अदमास आमी केल्लो आसा ह्या वावराचो. आनीक जेन्ना इतलो खर्च हे भाशेन आसा आमी ह्यो 2 येवजण्यो आयज ज्यो आमी फाब्रिकान उजवाडा काडल्या त्यो आयज आमी वेव्हारान घालता. डोनेशन कुपन्स हाका 5 कारां मेन प्रायजीस आमी दवरल्यात. ताचे भायर स्पेशल प्रायजीस आमी 8 दवरल्यात मोटरसायकली आनीक 10 कॉन्सोलेशन प्रायजीस आमी ताका दवरल्यात. आमचे फाब्रिकाचें मोल जालें 500 रुपया तर आमी हें डोनेशन कुपन एक आमी करता जाल्यार ह्या दुडवांक तुमच्या दुडवांक ह्या 500 रुपयांक तुमच्या आमी मोल दिवचें. आनी त्या खातीर आमी आवट ऑफ वे म्हणल्यार भाशेन गेले. आनीक हे भाशेन 23 प्रायजीस 23 प्रायजीस कॉन्सोलेशन 10 प्रायज धरून सगळे मेळून 23 प्रायजीस हे भाशेन आमी थारायल्यात. फ्लायर्स जे आमी केल्यात पळय ते जाहीर करूंक ह्या फ्लायर्सांचेर कितें आसा. एक अर्दान आमचे इगोर्जेची बिगडलेली परिस्थिती आसा फोटवां वरवीं फोटो घातलेले आसा जे आर्किटेक्टान सगळे फोटो मारलेले ते आमी ताचेर घातलेले आसा. कशी कितली इगोर्ज बिगडल्या ते फोटो पळयल्यारूच तुमकां तें गमतलें. म्हणटच एक अर्दान हे फोटो आमी घातलेले आसा आनी दुसऱ्या अर्दान आमच्या डोनेशन कुपनांची सगळी बारीकसाण आमी घातलेले आसा. हे फ्लायर्स आनी तशेंच हे फ्लायर्स उदी करून आमी तर केल्यात जाल्यार ताची जाहीरी करूंक एक अर्दान आमची इगोर्जेची परिस्थिती लोकांक पावोवपा खातीर आनीक दुसऱ्या अर्दान आमचे डोनेशन कुपनांची माहिती सगळ्या लोकांक पावोवचे खातीर सुमार 50,000 आमी हे फ्लायर्स आमी केल्ले आसा प्रिंट केल्ले आसा. आमची आशा आसा हे फ्लायर्स सगळ्यांक पावचे कित्याक ही माहिती सगळ्यांक मेळची आनी कोणाचें अंतस्कन तरी भाशेन कोणाच्या अंतस्करणाक तर भोगता खरेपणी आपलें कितें मजत करची जावं डोनेशन दिवन वो डोनेशन कुपनां काडून जाल्यार तांच्यान तें करूं येता. म्हणटच ही थोडी आमच्या ह्या 2 येवजण्यांची थोडी माहिती. ही डोनेशन कुपनां थंय आमचो एक कावंटर आसा क्रिस राया कुशीक डोनेशन कुपनां तशेंच फ्लायर्स
तुमकां थंय मेळटले. फ्लायर्स बेश्टेच व्हरून इबाड नाकात, कित्याक तें प्रिंटींग, कलर्ड प्रिंटींग, तें बोथ सायड प्रिंटींग तें आमकां म्हारग पडलां तें. म्हणटच खरेंच तुमकां तर व्हरोंक दिसता तुमी तें व्हरचें. कोणाक तर तुमकां दिसता कोण एक बरो मनीस आसा, कितें आदार करूंक शकता, जाल्यार त्या मनशाकूय व्हरोन दिवचें. पूण व्हरोन बेश्टे इबाड करचें न्हय ह्या फ्लायरांचो. प्लस हे फ्लायर थंय आसतले आनी डोनेशन कुपनाय बी थंय आसतली. ह्या डोनेशन कुपना बाबतीन आमी एकेच मांडावळीन ते आमी विकतले. कित्याक लागून, कित्याक कोणाक तर आमी चॉयस ऑफ नंबर दिलो जाल्यार मदलीं डोनेशन कुपनां भितर उरतलीं आनीक आमकां मागीर ड्रॉ करूंक अवघड जातलें. आनी त्या खातीर आमी एके मांडावळीन दितले. आनी जेन्ना ड्रॉचो वेळ पावता तेन्ना जितलीं कुपनां आमची गेल्यांत तितलींच कुपनां घेवन आमी ड्रॉ करतले. वचोंक ना ती कुपनां आमी कुशीन दवरतले. म्हणटच त्या खातीर आमी एके मांडावळीन ही डोनेशन कुपनां दितले. म्हणटच कोणाक चॉयस ऑफ नंबर मेळचो ना. जीं कुपनां थंय कावंटरार आसा तींच मेवतलीं तुमकां आनी एके मांडावळीन ती मेवतली. ही कुपनां आनी फ्लायर्स ही आमची येवजण, दोनूय येवजण्यो वेव्हारान घालूंक आयज आमचे मदें आसा रेव्हरंड डॉक्टर हेनरी फाल्काव, आमचो एपिस्कोपल वायकर फॉर सेंट्रल झोन. हांव पयले सुवातेर हांव ताचे आभार मानता. ज्या वेळार हांवें ताका म्हणलें म्हाका तूं जाय हे आमच्यो 2 येवजण्यो वेव्हारांत घालूंक, तो खूब बिजी आसता. खरें म्हळ्यार ओत्मीक नवसणेच्या केंद्रांत बिजी आसता आनी आयज शुक्रार थंय देवासांव चालू आसा. पूण तरी आसतना ताणें म्हजी विनंती मानून घेतल्या. हे मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलां, देवाच्या उतराची परगोटणी केल्या आनीक आतां ताच्या हातांतल्यान आमी ह्यो आमच्यो 2 येवजण्यो वेव्हारांत घालता. म्हणटच हांव खेरीतपणी तो आयलो आयज देखून एक एपिस्कोपल वायकर कसो आमच्या सेंट्रल झोनाचो बिस्पान ताका वडील कसो नेमला. म्हणटच तो एक वडील कसो जेन्ना आमचे मदें आयला हांव ताचे आभार मानता, ताका काळजान दिन वाचता, देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता ताचे लागीं आतां आल्तारार येवन ह्यो आमच्यो 2 येवजण्यो वेव्हारांत घालूं. मोग श्रेश्ठनो, ह्या 2 येवजण्यांची उक्तावणी करच्या आदीं म्हजें एक उतर दिनवासनेचें आमच्या पाद्विगाराक आनी आमचे फाब्रिकाचे कमिटीक. इगर्ज सांबाळूंक आमची सगल्यांची जबाबदारी. आमच्यो इगर्जो आमच्या पुर्वजांनी आमकां बांदलेल्यो त्यो आतां घडये आमचे लागीं सांबाळूंक जायना. आमी सगल्यांनी एकामेकाक आदार दिवंक जाय. म्हजी इगर्ज तुजी इगर्ज म्हण आतां ना, आमची सगल्यांची ती. हांव ते फिरगोजींतलो, हांव हांगासरलो, सगल्यांच्यो फिरगोजो सगल्यांच्योच हे मनान दवरया. ही इगर्जूय आमचीच ती, आमचे गोंयचे पवित्र सभेची आनी ती सांबाळूंक, ताची दुरुस्ती करूंक आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा. जाता ते भाशेन तुमी दुडवांचोय आदार करचो, मागण्यांचोय आदार करचो. मागचे ह्या वावरा पासत जो वावर आमी सुरू करता ही ती व्हडली गरज ती सांबाळूंक जाय. हो वावर फुडें वचूंक मागण्यांची गरज. मागणें करात, दुडवांचोय आदार दियात, जाता ताणें दिवचो. कित्याक आमची गरज ती, आमचे गोंयचे पवित्र सभेची गरज ती. आनीक फावटी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या बऱ्या मनाक उलो मारता पाद्विगाराक, ताचे बरोबर वावुरतल्या सगल्यांक, फाब्रिकाचे कमिटीक, पॅरिश कावन्सिलाक, जायत्यो संस्था आसा. आमची जायतीं भावां भयणां भायल्या गांवांत आसात, भायल्या देशांनी आसात. ह्या गांवची ती तांणी उदार मनान आपलो आदार सहकार दिवचो म्हण ही म्हजी विनंती. सगल्यांक देव बरें करूं.
सुफोचिणे